मंगेशी वाठारांत जो आतां पार्किंग समस्या भरपूर सतयता सद्या लोकांक आनी हांगासर भायले ट्युरिस्ट येयल्ल्या कारणान ट्युरिजमाची जागा आसा पण ट्युरिजमान ती डेवलप करूंक ना थंय पे पार्किंग करूं येता जावं तसोच गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू येवपाक शकता तेज्या कडल्यान पण दोनूय वटेन एक सायडीन देवस्थानाची जागा आसा थंय तांच्यांनी डेवलप केल्ली ना की ह्या मंगेशी गांवांत कसलेच साधन सुविधा ना 30-35 वर्सां पयलीं ह्यो जो मंगेश देवस्थानचो जागो गोवा ट्युरिजमाक घेतलेलो पार्किंग आनी हॉटेल तशेंच सुलभ शौचालय करपा खातीर पूण तें कांयच करूना थोडेशे ल्हानशे हांगा पार्किंग केल्लें आसा आनी ह्या वाठारांत भरपूर ट्युरिस्ट येता आनी हो तर दिवाळीचो आनी मे म्हयन्यान भरपूर ट्युरिस्ट येयल्या सिजन जाल्लो आसता तेन्ना हांगा खरें म्हटल्यार पार्किंग करपाक जागा ना जे गाडयो घेवन लोक येता ते मेन रोडार लायता आनी मेन रोड ब्लॉक जाता आनी तेज्या पासून लोकांक भरपूर त्रास जाता 2 वर्सां पयलीं आमी पंचायतीन गोवा ट्युरिजमाक लेटर केल्लें की जी पार्किंग एरिया आसा ती पंचायतीक दिवची आनी पंचायत पार्किंग एरियाचे पयशे घेतले म्हणून पूण तेजेर कांयच ट्युरिजम आमकां रिप्लाय दिल्लें ना. मंगेशी हें जंक्शन ज्या जंक्शनाचेर गेल्या फाटल्या वर्सान कितकेशे एक्सिडेंट जाले आनी ज्या एक्सिडेंटान कितकेशे लोकांक आपलो जीव वगडोवचो पडलो हे घडटा आसतना आमी ऑथॉरिटीज जे PWD आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा कितकेशे आमी पंचायती मार्फत आमी तांकां लेटर्स केली करस्पॉन्डन्स केले हांगा आपोवन तांकां हांगा सायट इन्स्पेक्शन आमी केलें ग्रामसभेक कितके वेळा ह्या विशयाचेर लोकांनी आवाज उठयलो ग्रामसभेच्या ठरावानुसार आमी तांकां परत ते करस्पॉन्डन्स केले अशें आसतना पसून आज PWD कडल्यान ह्या डेंजरस जंक्शनाचेर कांयच सोल्युशन आजून पर्यंत काडलें गेल्लें वचना म्हाका दिसता की आतां जेन्ना लोकूच जेन्ना रस्त्यार देंवतले तेन्ना कितें तरी म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचेर एक्शन जातली. आतां पंचान सांगलें हांगासरल्या की मंगेशी हांगासर एक जंक्शन आसा सामकें धोकादायक ह्या जंक्शनाचेर खुबशे एक्सिडेंट जाल्या लोकांनी आपलो जीव वगडायला एक जंक्शनाची कितें तरी सोय करची तोडगो काडचो हेजेर नाजाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार येवचें पडटलें अशी तेणी शिटकावणी दिल्या. फ्रंटा खातीर विवेक प्रभू.